Ikutam sang Bapa आम्ही जमल्या एका साड्यां तुका गितां गाता एकाच काळजान तुजो मोग करता एक ओटान जीव कदरेकता पवित्रान आमकां नवो जीव दिवन तुजी भुरगीं करून आमकां पवित्र केलाय पुनर्जीवन जाल्या क्रिस्ताचे कृपेन सासणीक जिवीत आमकां जोडून दिलाय एक कुटुंब जावन बापा आमी जमल्या एका साड्यां तुका गितां गाता एकाच काळजान तुजो मोग करता एक बोटान जीव कदरेकता या मिसाची तेसवा या पर्यासात आपणाच्या दुसऱ्या जन्मदिसाच्या उडासा घरगां बलिदान जावन भेटयता नाविल वेनिशा डेसा आपणाच्या 6व्या जन्मदिसाच्या उडासाक अर्गां बलिदान जावन भेटयता आलिना जेस्लिन मेनेजेस तशेंच आपणाच्या जन्मदिसाच्या उडासाक मिस भेटयतात मेरी रेबेल्लो रिया जेसिका फेर्नांडीस मेरी रेबेल्लो तशेंच देवादीन मार्सेल्लो बच्या आत्म्याक मिस भेटयता फ्लेवी लोबानी कुटाम कुटुंबाच्या सरल्या पासत मिस भेटयता रीना डिसोजा जोफ्री वेगसच्या आत्म्याक मिस भेटयता तेरेजा वेगस कुटुंबाच्या सरल्मा पासत मिस भेटयता नॉर्बर्ट आनी साविता सल्डाना कुटुंबाच्या सरल्मा पासत मिस भेटयता रॉनी गोम्स देवादीन सायमन नोरनच्या आत्म्याक मिस भेटयता फ्लावी मस्करायनस तशेंच देवादीन नॉर्बर्ट आनी इसाउरा मस्करन्सच्या आत्म्याक मिस भेटयता केत रश्मी मस्करायनस देवादीन यम डिसोसच्या आत्म्याक मिस भेटयता फ्रांसिस जानेट डिसिल्वा आनी कुटाम देवादीन लेन्नी मचादोच्या आत्म्याक मिस भेटयता मचादो कुटाम तशेंच डिविना मचादो राकेल मार्टिसच्या आत्म्याक मिस भेटयता मचादो कुटाम मचादो मार्टिस आनी डिकोसा कुटुंबांत सरल्या समेस्त पासत मिस भेटयता मचादो कुटाम आनी तशेंच कार्मेल मायक अर्गां बलिदान जावन भेटयता रेश्मा फेर्नांडीस आनी कुटाम बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्माचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो क्रिस्त दैमगाच्या भवना आनी भयणो आज पवित्र सभा भाग्यवंतीनास अंत्योकसो हाचें स्मरण करता हो एक दुसऱ्या शतमानांतलो वर्तो सांत क्रिस्ता खातीर आपणाचो जीवसू संपूर्ण तरान समर्पिल्लो आनी मार्तीर मेल्लो एक महान व्यक्ती ताका मार्तीर मारूंक आपण व्हरता आसतना तो क्रिस्तांवांक धैर्य दिवन म्हणटा म्हज्या मरणाक तुमी अडखळ घालनाकात क्रिस्ता खातीर आपूण मरोंक तयार आसा कशें गोव पिठो जावन ताचे तावन उंडो जाता की तशेंच हांव देवाचो गोव मणजाच्या दांतांनी पिठो जावन क्रिस्ताचो उंडो जावंक तयार आसा असलें धैर्यादीक जिवीत तो जियेल्लो असल्या भावार्थाचें जिवीत तो जियेल्लो क्रिस्ता खातीर आपूण कितेंय करूंक तयार म्हणून आपणाच्या जिवीतद्वारे दाखोवन दिल्लो हो महान सांत आज ताचें स्मरण आमी करता आसतना आमचें क्रिस्ती जिवीत धैर्यान भरलें जावं दी क्रिस्ता खातीर आमी सदांच पिठो जावन क्रिस्ताचो उंडो जावन आमच्या कुटुंबाक तशें आमच्या सेसंबरा आमी एक प्रेरणेचें जिवीत जियोंक आमकां तसो सोमी फावो करून दी म्हूण ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी मागया ह्या पवित्र रितीन फावो ती बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया
हांव पातकी सर्पदुदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदर बरें सारून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून बगेन सदां संकार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदा देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोया काकळूत कर सोया काकळूत कर क्रिस्ता काकळूत कर क्रिस्ता काकळूत कर सोया काकळूत कर सोया काकळूत कर. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या आनी पवित्र सभेच्या मोगान जळते भगवंतीन आसाचें काळीज रक्ताचो निमानो तें बरोवन मोगाची वर्ती व्हडली रुजवात दिवंक लासतले. ताच्या मोगाचें जैतायच्या दिसा संतोषान आनी अभिमानान आमी संभ्रमताव आनी तोच मोग आमच्या काळजांनी दिसान दीस वाडय म्हूण मागताव. अशें संवसारांतल्या अडकळी आनी दगदुन्या मदें जेजू गवाय दिवचे अत्रेक आमचे भितर वाडत वसूं आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सांत पावलान एफेस घरांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप. बाबा भयणीनो, ह्या पासून सोम्या जेजू थंय तुमकां आसल्या विश्वासा विशयांत आनी सव भक्तां थंय तुमी दाखयतात त्या मैपासा विशयांत आयकल्लें तवळ तावन तुमचे पासत देवाक आमी कळनासतना अर्गां दिता आनी आमच्या मागण्यांनी तुमचो उगडास काडटा. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो देव महिमेचो बाप आपणाची तुमकां सारकी वळख मेळचे खातीर जानवायेन भरता तो आनी आपलें दर्शन दाखयता दया करता तो पवित्र आत्मो तुमकां दिव म्हूण आमी मागता. तुमच्या अंतस्करणाचे दोळे आतां उगडल्यात आसता देवान तुमकां कसल्या भरवशाक आपयल्यांत म्हूण तुमी समजय. आपले परजेक म्हूण तयार केल्ल्या केद्या वर्त्या ग्रेस्तकायाच्या दैजांत तुमकां वांटेली केल्यांत म्हूण तुमकां कळजय. आपणाचेर भावार्थ दवरतल्या थंय तो दाखयता ती पदवी कितली श्रेश्ठ म्हूण तुमी जाणा जायचय. हेंच म्हजें मागणें. हेंच पदवे वरवीं आपल्या पुताक ताणें मेल्ल्यांतलो जिवन उठयलो आनी सर्गाराजांत आपल्या उजव्याक सिंहासनार बसयलो. समेस्त प्राधान्य आनी अधिकाऱ्यां पदव्या आनी प्रभुत्वा वयर क्रिस्त आपले राज चलयता. ह्या संवसाराचें वा फुडल्या संवसाराचें खंयचेय पदवे प्रास ताची पदवी वर्ती. वस्तू ताच्या पांया तळा घाल्ल्या देवा ताका पवित्र सभेचे मस्तक नेमला. ती पवित्र सभा ताची कूड सगळ्यो वस्तू तरांनी संपूर्ण करतल्या वरवीं ती कूड संपूर्ण जाल्या. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. तुज्या हातांच्या रचनाचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकारी नेमलाय. तुज्या हातांच्या रचनाचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकारी नेमलाय. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितलें वर्तें नांव तें तुज्या आख्खे पृथ्वीचेर. मळबा वयर तुजी महिमा तुवें स्थापीत केल्या
भुरगीं आनी नांतुली लेगून करता तुजी वखण स्तुती. तुज्या हातांच्या रसनाचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकारी नेमलाय. तुज्या हातांचो वावर म्हूण आसल्या अंतराळाक हांव दीस लायतना आनी एके मांडावळेन थंय कसयल्लीं संद्र नखेत्रां देखतना मनीस कोण तुवें ताचो उगडास करच्याक, विनाशी मनीस कितें ताची पर्वा करच्याक. तुज्या हातांच्या रसनाचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकारी नेमलाय. तरी देवदूतां उपरांत दुसरें स्थान तुवें ताका दिलें. वर्ते महिमेन आनी वैभवान तुवें ताका नेटयलाय. तुज्या हातांच्या रसनाचेर ताका अधिकारी नेमलाय आनी रसुल्लो संवसार ताच्या पांया तळा दवरलाय. तुज्या हातांच्या रसनाचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकारी नेमलाय. जय सर्वेस्पोरा, जय सर्वेस्पोरा, जय 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 जय. सतो आत्मो म्हजे विशीं साक्ष दितलो म्हणटा सोमी आनी तुमी म्हजे विशीं साक्ष दितल्यात. जय सर्वेस्पोरा, जय सर्वेस्पोरा, जय 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 जय. सर्वेस्पो तुमची सोवे आसूं. तुमचे सोय आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्या वेळी जेजू आपल्या आशिसांक म्हणालो, हांव तुमकां सांगता, जो कोण मनशा मुखार आपूण म्हजो पाटलावदार म्हणून पासारता ताका मनशापती देवाच्या दुतां हुजीर आपणाचो म्हणून पासारतलो. पूण जो कोण मनशा मुखार म्हाका नाकारता ताका देवाच्या दुतां हुजीर नाकारतले. मनशा पुताचेर आड उलयतल्या हर एकल्याक बोगसणे मेळात, पूण पवित्र आत्म्या विरोध निंदा उलयतल्याक बोगसणे मेळचे ना. तुमकां व्हरून सिनेगोगाच्या नितीकर्ता आनी अधिकाऱ्यां हुजीर उबे केल्ल्या वेळार कशें आनी कितें उलोवचें त्या विशयांत तुमी चिंता करिनाकात. तुमी कितें म्हणा जाय ते घडये पवित्र आत्मो तुमकां शिकयतलो. दैवाचे उतार हे वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त दैमगाच्या भावना आनी भयणो, आमी वांजलांत आयकलें आनी जायते फाटी आमी आयकलां. थोडे फाटी आयकतना भें दिसता, कित्याक जेजू हें उतार सांगता की म्हणून आनी हाचो अर्थ कितें गी म्हणून ह्या विशयांत आमी थोडो नियाळ करूंक प्रयत्न करया. जेजू म्हळें, मनशा पुताचेर आड उलयतल्या हर एकल्याक बोगसणे मेळात, पूण पवित्र आत्म्या विरोध निंदा उलयतल्याक बोगसणे मेळचे ना. तर पवित्र आत्म्या विरोध निंदा म्हळ्यार कितें? देवाची कृपा तिरस्कार करचें पाताकच पवित्र आत्म्या विरोध आमी करची निंदा वा आमी करचें पाताक. तशें म्हळ्यार देवान ताच्या पुता जेजू मरिफात जोड दिल्लें साल्वासांवस आमी तिरस्कार करचें. आनी एक उतरान सांगचें जाल्यार देवाचें जिवीतच म्हाका नाका, देवूच नाका, हांव एकलोच पुरो, हो संवसारच म्हाका पुरो म्हणून कोण खोटें जिवीत आपणावन खोट्या जिविताच्या धन्या फाटल्यान वेता तो पवित्र आत्म्या विरोध पाताक करता. म्हणजे देवाचें जिवीतच तिरस्कार करून जियेता. आनी अशें देवाची काकूळट तिरस्कार करतल्याक खंडीत काकूळट फाव जावची ना, लाभची ना. तर ह्या पातकाक बोगसणे कित्याक ना? असल्या पाताक जेजू कित्याक बक्षिना? कारण इतलेंच, हे पाताक देव बक्षिना न्हय, तो व्यक्ती पातकी मनीस आपणाची चूक वळखून देवा कडेन येना आनी देवाचे बोगसणे
तसो स्वीकार करूंक तयार ना आनी त्या पासत देव हे पाताक बोगसूंक शकना वा ताचे थंय बोगसूंक जायना कित्याक त्या मनशाक आपणाचे पाप रडोवन बोगसाने मागचे तितली कुरपा ताचे थंय ना. पापा भाग्यवंत पियूस दावो आपणाच्या पवित्र सभेच्या दोतोरनींत पवित्र आत्म्या विरोध आदारच्या पातकांत संगती आटापून आसात म्हूण आमकां सांगता. पयलें जावन आसा साल्वासांवाचेर भावार्थ सांडसो. अशें म्हळ्यार एकल्यान आपणाच्या साल्वासांवाचेरच दुबाव उसारचो. साल्वासांवूच ना सस्नीक जिवीत ना म्हूण कोण पातयेवन जियेता तो पवित्र आत्म्या विरोध पाताक आदारता. दुसऱ्यान साल्वासा थंय सूख चिंताप आटापचें. आपूण संपूर्ण म्हूण चिंतचें आनी हंकारान आपणाच्या करण्यांनी आपूण साल्वासांव जोडूंक शकता म्हणलें सूख चिंताप जर तर एकलो आटापूण जियेता तो पवित्र आत्म्या विरोध पाताक करता. हो व्यक्ती देवाची काकोळतूच ना, देवाची काकोळतूच आपणाक गरज ना. आपणाच्या करण्यांनी आपणाच्या बळान आनी शक्तीन आपूण सर्ग आपणाक शकता म्हणून कोण पातयेता तो व्यक्ती पवित्र आत्म्या विरोध पाताक करता. आनी तिसरें जावन आसा पवित्र सभेन परगट केल्लीं सतां, आमी इंग्लिशान डॉगमास ऑफ द चर्च, पवित्र सभेन शिकयलीं ती सतां स्वीकार करनासतना रावची. पवित्र सभेची सतां पवित्र आत्म्यान ती उगडापी केल्ली जावन आसात आनी त्या पासत पवित्र सभा पापसेबा मुखांतर ही सतां परगट करता. आनी जर एकलो व्यक्ती पवित्र आत्म्या उगडापी केल्ली सतां स्वीकार करनासतना आपणाचीच बुद्धवंतकाय वर्ती म्हणून लेखून जियेता तो पवित्र आत्म्या विरोध पाताक आदारता. आनी चवथें जावन आसा दुसऱ्यांक देवाची कृपा मेळटना मोसोर पावचें. देव दुसऱ्यांचे पाताक बोगसून ताका नवें जिवीत दिता आसतना हें देवान करचें सारकें न्हय म्हूण आपुणूच नितीकर्त जावन देवा विरोधूच हांवें नीत उसारची ही पवित्र आत्म्या विरोध करचें पाताक म्हणून पापा पियूस दावो म्हणटा. आनी पांचवें जावन आसा पातकांत रावंक कुशी व्हरचें. म्हाका पातकी जिवीत बरें लागता, देवा थंय म्हाका येवंक नाका आनी अशें आपणाच्या पातकांतच रावंक खुशी व्हरचें आनी देवा तावन बक्षांनी आपणाक मेळना म्हूण कोण पातयेवन जियेता तो व्यक्ती पवित्र आत्म्या विरोध पाताक आदारता. आनी निमाणें जावन आसा आखेर म्हणसर पाप रडनासतना जियोवचें. सगळी जिणी देवाक पातये नासतना जियोवचें हे पवित्र आत्म्या विरोध आमी करचें पाताक जावन आसा. त्रास जाल्यार पातकाक कित्याक बक्षांनी ना? कित्याक म्हळ्यार ती व्यक्ती असले पाताक आदारली व्यक्ती देवाकच मानवना, देवाचे बक्षांच स्वीकार करूंक तयार ना. देखून मनशाच्या स्वतंत्र विरोध देव वसना आनी त्या देखून देवाक हें पाताक बोगसूंक जायना. कोण आपूण खालतो जावन पवित्र आत्म्याची जनवाय आपूण हांवन पवित्र आत्म्याची ती देणी स्वीकार करून सदां क्रिस्ती जिवीत जियेता त्या मनशाक त्या व्यक्तीक ताची सर पातकां बक्षतात मात न्हय ससनीक सूख आपणावंक सोंपें जाता. तर म्हाकाच्या भावना आनी भयणो हांवें सांगली ती पातकां आमी आदारनांत जावंक पुरो, आमची ल्हान ल्हान पातकां जावंक पुरो, आमी देवा विरोध वसोंक ना जावंक पुरो. देव ना वा देवाची म्हाका गरज ना म्हूण आमी सांगूं ना जावंक पुरो, पूण असले तेंते सो आमकां थोडे फावटी आयल्यान जावंक पुरो. आमचो भावार्थ दंडळा जावंक पुरो. थोडे फावटी आमच्या जिवितांत कश्ट येता आसतना निराशपण येता आसतना आमी देवाचेर दुबावल्यान जावंक पुरो. पूण आमी सदांच पवित्र आत्म्याच्या ससाये पासत मागोवंक जाय. पवित्र आत्म्या म्हाका तुजें बळ दी, म्हज्या देवाक बापा म्हूण आपोवचें तसलें बळ म्हाका तूं दी, ती सकत म्हाका तूं दी, ती कृपा म्हाका तूं दी म्हूण आमी सदांच मागोवंक जाय. तरी आमी सच्या पवित्र प्रलिंदान आमी मागया सदांच आमी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाकाल
आमचें जिवीत जियोंक म्हाका कृपा दी देवा म्हूण खंडी जावन उंड्या रुपार येवचो सोमी आमकां सर रितीने आशिर्वादीत करतलो आमचें क्रिस्त जिवीत सर बलिश्ट करतलो Deum che te somia tuca e betone vera na che te smoje mulle makas betei tantuca makas betei tantuca Ulo civitaso Deum macapostai Wine toda canso Sasnik pivan kertai Kesawa rasofor Tuwe mojir wotlai Tukas betom dimcha Maka tuwe raslai Maka tuwe raslai म्हज्या मोगाळ भाव भयण म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदविदा देव पामंत दसलें जाव म्हूण मागात हे तुमच्या आत्मे बलिदान आपल्या मनाने मोहिमे आमच्या नेकपोय सभेच्या दवा सर्वेस पोदेव मानून घेऊ भो पवित्र देवा हांव क्रिस्तसो गोव म्हणटलो तूं भाग्यवंत इनास सवसांच्या दांतांनी पिठो जावन जेजूच्या बलिदानांत समर्पिल्लो निर्मळ उंडो जावंक पावलो आमचें समर्पण तुका मानता दसलें जावचे खातीर दिसा दिसाच्या कश्टांनी दळ्ळलें आमचें जिवीत तुज्या मोगाच्या उज्यान भाजलेलो निर्मळ उंडो जावं म्हूण आमी लादेवन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमे ते सर्वेस्पराते उबाता सर्वेस्पोरक आमच्या देवा दिन वासुया वयशामी करून फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदरांनी ससनाच्या देवा सर्वकालीनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्यवंतीनास तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपले रगात वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमचे असतकायेंत क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुझें बोल संपूर्णयेन परजळटा देखून सर्गींच्या देवदूतां संगाती आमी पृथ्वीमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता पवित 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 दळपारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंसर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय उंसर्गी तुका जय जय बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुमी जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची तेच परी जवान जतस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी खर्राचे हें रगत पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासा करात
Bevarta så gut purgatoria. जेजू मेलो, जेजू जीवन झाला, जेजू नव्या येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिविताचो बुंडो आणि ही सर्वनाची काल तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यार व्यक्ताय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अखेर पृथ्वीचेर विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबरसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तां तुजें परजळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मोरये देवाचे मये संगती भगेवन झुजे तिचो पती भगवान धर्मतांनी सरकाळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू दय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुंदरची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना दीर घेवन भक्तीपणी मनोवया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज संस्कार येवं, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षितां तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायतंतली आमकां निवार देखून जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्तचे आनी बरोवशेन त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकोळतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी एकवटान सांबाळ. तूं जियेतन रसभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोव्या आसूं. तुमचे सोव्या आसूं. माय मग उत्साह एकामेका शांती दियात. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकळूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकळूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळीच्या जेवणाका पेयल्ल्यान ती सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर आमच्या म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. तुमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रमेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रमेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू,
तुजे तावन केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. जेवणाचे वेळी तुवें उंडो मोडलोय, तुज्या श्यामासान तूं बदल्लोय. कार्सींतलो दाकारोस रग जायसो केलोय, उपरांत श्रीसांग पियेवंक दिलोय. ये जेजू मोगाळा, ये जेजू दयाळा, ये कुर्पे सागोरा, दन्या भाग्यवंता. ये जेजू मोगाळा, ये जेजू दयाळा, ये कुर्पे सागोरा, दन्या भाग्यवंता. प्रार्थूया. कनवळ्या बापा सिरगींच्या जिविताक जल्मल्ल्या भगवंतीन असो उगडास करून आमच्या गवळ्यांच्या एकवटांत दिनवासनेचो संस्कार आमी संभ्रमला. ह्या एकवटांतली आमी केदींच वेगळी सरण जावंक आनी आमच्या क्रिस्ती नांवाची वडवी करण्यांनी आमी सांबाळूंक तुवें दिल्ल्या सिरगींच्या उंड्या वरवीं भवार्थांत आनी प्रिती मोगांत आमकां घट कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोबे आसो आनी सरपद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपले आशीर्वाद घालूं. आमेन. असून यात क्रिस्तचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. कार्मेल सायबिणीचे नवेन. हे भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखाणटाव. आपणाक चरण दसी म्हूण लेखल्या तुका देवान तुज्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सार उमकळतना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुड्यार मोठवशांनी तुका तांची आवय आनी शरोतीन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकंत वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुला स्वादीक दाखवाले. सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये, कोण ना तुजे परे बळे माये कतनातले ओंकारी. कार्मेलितांच्या आदारा पाव आमकां हे दर्या सुकरा म्हूण परातलें आनी तूं तांकां पावली. आतां हांवें तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेन आनी तिरभर वशान तुजे चडशी आमी येताव आनी आमच्यो सर्व गरजो तुजे मारिफात जेजू मुखार दवरताव. उगडास कर.
ही भोव दयाळी आमकारी मोरये तुज्या आश्रयाक दावरलो तुजो आदार मागुल्लो तुजे मध्यस्थी सोदुल्लो कोण कोणी कुमोक म्हणनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकोंक ना हे पातळेन देर कान घेवन तुजे कडेन धांवून येता हे आमकारेचे आमकारे म्हजे माये तुजे कडेन येता पातकी आनी कंतिश्ट तुजे मुखार रावता मनीस जाल्यार देव पुताचे माये म्हजे मागणे तिरस्कार करिनाका पूण तुजे काकुळदीन म्हजे मागणे आय आनी हांव मागता ते म्हाका दी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरलेसम तुजे संगता आश्रयाम ते तूं सदैव आनी सदैव फौज कशी चेंजेस बघेन तुमरे देवाचे माये आमो प्यांका ते विनंती कराता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये आमा पसो विनंती कर. नमान मरिये कृपेन बरलेसम तुजे संगता आश्रयाम ते तूं सदैव आनी सदैव फौज कशी चेंजेस बघेन तुमरे देवाचे माये आमो प्यांका ते विनंती कराता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये आमा पसो विनंती कर. नमान मरिये कृपेन बरलेसम तुजे संगता आश्रयाम ते तूं सदैव आनी सदैव फौज कशी चेंजेस बघेन तुमरे देवाचे माये आमो प्यांका ते विनंती कराता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये आमा पसो विनंती कर. अर्गां प्रार्थन ये भगवंती मरिये कार्मेल राणीये आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमच्या खातीर मागून दवरल्या स्वरूपकारांक अर्गां दिता व्हडा पातयेन तुजी बेती केल्ल्या सर्वांक कश्टान वरांतली वायट विघ्नांतली तुवें राखल्याय देखून आनी आमच्या सर्वगतसांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवंक आयल्या देखून तुका आमी दिवं ह्या घडये आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागण्याचे जिवीत जिवंक प्रयत्न करतल्या अशें आमी सदांच तुज्या पुता विश्वासी रावून सर्गींच्या सुखाक फावो आमकां फावो कर म्हूण मागता तुज्या आनी तुज्या हाती आसलेल्या तुज्या बाळकाच्या कृपे वरवीं आमेन. कार्मेलीच्या फुला स्वादीक दाखवाले भक्तांच्या वैभवा निष्कळ माये दुर्बळांचो आरसो तूं काल्पनाचे ओडपून ध्यानाचे दर्शकी मिस्तिकांची मेस्त्री कोण ना माय तुजे सरी कर आमकां जेजू बरी कोण ना माय तुजे सरी कर आमकां जेजू बरी बाळका जेजूक तुवें मागोन शिकयले श्री सांग मागण्या सांगा दिलो कष्टा संकष्टांनी मोसा पसांनी जायना जावन इतरांनी माग तूं माये कष्टा संकष्टांनी मोसा पसांनी जायना जावन इतरांनी माग तूं माये कार्मेलीच्या फुला स्वादीक दाखवाले भक्तांच्या वैभवा निष्कळ माये दुर्बळांचो आसो तूं काल्पनाचे ओडपण ध्यानाचे दर्शकी मिस्तिकांची मेस्त्री कोण ना माय तुजे सरी कर आमकां जेजू बरी कोण ना माय तुजे सरी कर आमकां जेजू बरी मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां मोरी आशिर्वाद दिव आमकां बगे गुरसाचे कुवेन आमकां आमचे देवा आमच्या स्मरणांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.